नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. वेंचणूक लागीं पावल्या उपरांत कांय राजकीय पक्ष जातात सक्रिय. लोकांक खातीर काम करचे सांडून लोकांची दिकाभूल करपाचो कांय पक्ष करतात यत्न. मंत्री सुभाष फळदेसायाचो आरोप. खवदळिल्लो दर्या. कामगारांची कमतरताय आशिल्ल्यान कुटबॉन जेटीर नुस्तेमारी ट्रॉलर्स पडल्यात आडकून. ट्रॉलर्स धाडपाचे नात दर्यात. बोट धन्यांनी घेतला निर्णय. गोंयांत मेळपी कालवांनी कॅडमियमाचें प्रमाण मर्यादे परस चड आशिल्ल्यान नागरिकांच्या भलायकेचेर जावं येता परिणाम. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या शास्त्रज्ञांनी केल्ल्या संशोधनांतल्यान म्हायती उक्ताडार. केप्यां तिळामोळ एसटी आरक्षणाच्या मागणे खातीर धनगर समाजाचे सुमार 500 वांगडी आयले एकठांय. आमकां दिवचो एसटी दर्जो. मागणी पुराय जाय मेरेन रावतले एकवटान घेतला निर्णय. सांगे भाजपा मंडळान नव्या मोर्चा अध्यक्षांची केली घोषणा. युवा, एसटी, ओबीसी आणि किसान मोर्चांक मेळ्ळे नवे अध्यक्ष. चुडिया रिवणा वाठारात अनवळखी उडयतात उद्देगीक वचणुकेतलो रसायनीक कोयर. कोयराचो येता घाणयारो वास. भलायकेचो उपरासला प्रस्न. कोयर उडोवप्यांचेर करची कारवाय. थळाव्यांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. 61 दिसांच्या नुस्तेमारी बंदी उपरांत शेनवारा 1 ऑगस्ट सावन नुस्तेमारीक सुरवात जाल्या. मात दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान कांय नुस्तेमारांनी आपले ट्रॉलर्स दर्यांत धाडिल्ले ना. साळा न्हंयच्या तोंडावयल्यान दर्यांत वचप असुरक्षीत. तशेंच सँडबार आनी दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान ट्रॉलर्स कुटबॉन जेटीचेर उबे आसात. ट्रॉलर्स दर्यांत धाडपाचे ना असो निर्णय बोट धन्यांनी घेतला. तशेंच कामगारांचो उणाव तांच्या खातीर व्हड आव्हान थारला. साळा न्हंयच्या तोंडार बेगोबेग ट्रेनिंग वॉल बांदची. तशेंच जेटीर मुळाव्या सुविधांनी सुधारणा करची अशी मागणी बोट धन्यांनी केल्या. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या शास्त्रज्ञांनी गोंयांत मेळपी कालवां विशीं हुस्को उक्तायला. हालींच एनआयओच्या शास्त्रज्ञांनी केल्ल्या संशोधनात गोंयच्या दर्यादेगेर मेळपी कालवांनी कॅडमियम ह्या धातूचे प्रमाण चड आशिल्ल्यान कालवा खावपी लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावं येता अशी शिटकावणी एनआयओन दिल्या. शास्त्रज्ञांच्या संशोधना प्रमाण कालवांनी मेळपी कॅडमियमाचे प्रमाण मर्यादे परस चड आशिल्ल्याचे उक्ताडार येना. ते खातीर दर्यादेगेंचेर सध्या कॅडमियम हेच पर्यावरण आनी लोकांच्या भलायके खातीर सगळ्यात व्हडले हुस्क्याचे कारण आशिल्ल्याचे संशोधकांनी नमूद केलां. केप्यां तिळामोळ वाठारात एसटी आरक्षणाच्या मागणे खातीर धनगर समाजाचे सुमार 500 वांगडी एकठांय आयले. गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळान जाहीर बसका आयोजीत केल्ली. एसटी आरक्षण आमचो हक्क तशेंच एसटी दर्जो दिवचो म्हूण तांच्यांनी ह्या बसकेत मागणी केली. मागणी पुराय जाय मेरेन एकवटान रावतले असो निर्णय वांगड्यांनी घेतला. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हांच्या नेतृत्वाखाला ही बसका जाली. गोंयांत आजुनूय धनगर आसात आनी तुमचे आवाज जे आसात ते गवळी धनगर म्हणून आसात. तुम्ही मागता गवळी धनगर म्हणून आणि अजून तुम्ही समाज कल्याण खात्या भितर अजून धनगर म्हणून आसा ते काहीतरी नोटिफिकेशन काढा, त्याचे पब्लिश करा आणि आमचे धाडा. म्हणून त्या सुद्धा आम्ही टाइम घेतलो ना. येयली गोंयांत मुख्यमंत्र्याक सांगून ते सुद्धा काम करून घेतले आणि ते सुद्धा धाडले. म्हणून सगळी कंप्लीट केल्ली आसा. आज आमचे धनगर बांधव हे आज कित्याक ही परिस्थिती आमकां येयल्या. आज आमच्या गांवांनी कोपरा बैठका घेऊन सुद्धा जागृताय आमच्या भुरग्यांनी कित्याक केल्या. तर इतले सगळे करून सुद्धा शेवटी आमकां मान्यता मेळपा सोडून दर्जो मेळपा सोडून आमकां ट्रायबल मिनिस्ट्रींतल्यान लेटर येता तुमचो प्रपोजल रिजेक्ट केलो. तरी फक्त सपोर्ट आपलो आसा म्हणून जावचें ना. पॉलिटिकली खंय तरी मानची पडटली. पॉलिटिकली खंय तरी फुडें सरची पडटली. आज धनगर बांधवाचे अन्याय जाल्यार तुमी मनांतल्यान जर दिसता खरें जाल्यार सगळ्यांनी फुडें सरची पडटलें. मुख्यमंत्री आमचे पॉझिटिव्ह आसात. मुख्यमंत्री आजपर्यंत आमकां टायम टू टायम आमचे बरोबर गेल्ले आसा दिल्ली सुद्धा आणि त्यांनी आपलं सदीच आणि आता सुद्धा
काल सुद्धा म्हाका तेजो फोन आयिल्लो की काल सुद्धा म्हाका म्हणा की आपण काल दिल्ली ट्रिपीक गेल्लो त्या ट्रिपीक सुद्धा आपण ट्रॅव्हल मिनिस्टर मेळ्ळो आसा आणि तुमचे जे चुकेन जे रिजेक्ट म्हणून येयला ते आपण परत रिकन्सिडर करता म्हणला हे सुद्धा म्हाका कळिल्लें आसा ताजो सपोर्ट आमकां आसाच फाल्यां सुद्धा आमी तांकां मेळटले आमचे सगळे कम्युनिटी वतीन फाल्यां 5 वरांची आमची मिटींग आसा तेन्ना आमी तांकां मेळटले पूण भावान सगळ्यांनी खंय तरी एकचारांनी एफोर्टान खंय तरी आमच्या खातीर हे प्रयत्न करपाची गरज आसा ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन ते मागतात हांव अजूनय सांगता आमच्या समाजा वतीन आमी जर इनपूट जालो ना पूण ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता तो तेजो हक ताका मेळपाकच जाय आमी जर इन्वॉल्व जालो ना हेजो अर्थ असो न्ही की आमकां मेळना पूण तांकां मेळपाक जायना अशें ना तो 23 वर्सां पयलीं तांकां मेळ्ळेलें आसा पूण तांकां आतां ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता हो तांचो रायट आसा पूण आमकां आमचोय खंय दर्जो मातशें दिवपाचो प्रयत्न करा आमचो दर्जो आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशनचे आमी इल्ल्यात आमकां दर्जो गेली 23 वर्सां मागतात आमी आमकां खंय तरी दर्जो दिया सुडिया रिवणा वाठारात कांय अनवळखी लोक उद्देगीक वसणुकेतलो रसायनीक कोयर उडयतात हे केमिकल वेस्ट पावसाच्या उदकांत मिसळून शेतांनी वता तशेंच हाका लागून ह्या वाठारांत घाणयारो वास पातळ्ळा हाचो थळाव्या लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जायत आसा अशें थळावे सांगतात पंचायत तशेंच संबंदीत प्रशासन कोयर उडोवपी अनवळख्यांचेर कारवाय करपाक अपयशी थारला अशें थळाव्यांचें म्हणणें गार्बेज उडयता तेन्ना एक 10 लोक येयले आनी तेन्ना तेणी आमकां ग्रामसभेक सांगलें जे पळय गार्बेज आसा ती खंय तरी रानां व्हरून उडयता म्हणून तेजो वास असो आसा सोंसपा जायना तेन्ना आमचे पंच जे लुईजा आसा थंय वचून पळोवन येयले आनी तेणें म्हाका तेजे फोटोय धाडले व्हिडियोय धाडले आनी तेणी जे पळय आसा तो खूब लोकल येयलो तेणें तें नांवूय सांगलें की हो ट्रक येवन उडयता म्हणून जेन्ना हांवें ताका विचारलें जाल्यार तेणें म्हाका आन्सर दिलें आपल्याक 1-2 भाडी मेळटा आपल्याक तें खबर ना कितें म्हणटा तें पूण आपण हाडून रानां उडयलें आतां हांवें ताका ताबडतोब सांगलां की तेणें तशें आमच्या गांवां उडोवपा जायना तूं ताबडतोब तें कितें आसा तें खंय कितें उडयलें तें 2-3 ट्रिपी उडयल्यो त्यो काड भर आनी खंय तेंचे खंय हाडले थंयच्यान व्हरून उडय म्हणून पूण खंय तरी आमी पळयलें की तुमी आजून एक्शन कित्याक घेतलें नाशिल्लें तेणी तेजेर ना आमी अवेर नासले म्हाका कितें आसा आतांच कळ्ळें जेन्ना ग्रामसभे इश्यू आमच्या जेन्ना ते ग्रामसभे लेटर येयलें तेन्नाच आमकां कळ्ळें राती पसून आमचे पंचा खबर आसलें पूण तें म्हाका पसून सांगलें ना तेणें जाल्यार हांव ताका हें आनी मुखार ग्रामसभे हांगा आतां येवपाक दिवपा ताबडतोब त्या मनशाक सांगता कारण ते ट्रक जे पळय आमचोच गांवचो तो तेगे कितें आसा कोण येता आनी आपूण तुका भाडी दिता त्या निमतान तेणें हाडलें आनी तें थंय उडयलां न्हू म्हळ्यार मुखार न्हू कोण लागना थंय उडयलें पूण तें कांय स्ट्रिक्ट सांगलां की तें कितें हाडून उडयलां तें अवघे 2-3 दिसां भितर थंय क्लियर करून उडोवपा जाय आनी तो एक्सेप्ट जाला आपूण तें करून उडयता आमी तें काडून व्हरता तें जे पळय आसा तो जो पळय हाडून घातला तेणें सांगलां आपल्या मिस्टेक जाली हेच फुडें जावपा ना आपूण तें कितें आसा तें भरता आनी तें खंय हाडल्या थंयच्यान व्हरोन उडयता म्हणून आनी क्लियर करता तेणें केलें घडये तर पयलीं पसून जाल्यार तें हांव उस्तून तेंकां तें भरून धाडटलो क्लियर करून धाडटलो तुमी खंय तरी हेजी एक्शन म्हणून कितें तरी डिपार्टमेंटान कन्सर्न डिपार्टमेंटान कितें लेटर बीन करतले तुमच्या पंचायती मार्फत ना पंचायती ग्रामसभे जेन्ना तेका गांवचोच भुरगो म्हणटा तेका सांगलां अशें जर तर तो आयकना तरी आसन तर कितें जाता काय स्ट्रिक्ट एक्शन पंचायत न्हू आमी पंचायतींतल्यान हें करता जर तर खंयचो मनीस एक चुकता तेणें मान्य केली आपली चूक जाली आपूण त्या भरून उडयता म्हणटना आमी तेका जर तो आयकना जाल्यार मुखार एक्शन तेजें आमी अवश्य घेतलें आनी तें करपा दिवपा ना आनी पॉयंटी बी पंचायती मिटिंगे येवन आसलेलो मागीर सडनली ते येयले अशें कितें तरी उकळे साकून कितें तरी गार्बेज हाडटात आनी थंय ते डंपींग करून थंय उडयता जवळ जवळ 1000 बरी बॅग अशी आसा आनी तितूंतल्यान मागीर तेलकट भायर सुट्टा अशें म्हणटा पंचायतीन येयलें पूण आतां तेजेर कारवाय करपाचें ठरयिल्लें आसा पूण कितले दीस जाले हाडून उडोवपा लागल्यार आतां खबर ना आयजूच तेंच्यांनी येवन थंयचे जे लोकल लोक आसा तेंच्यांनी आतां येवन मिटिंगेक सांगलें आयतारा सांजे वेळार वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसात पणजे कॅझिनो लागसार एक टेम्पोचेर झाडाचो खांदो मोडून पडलो हाका लागून पणजेत कांय वेळा खातीर येरादारीचेर परिणाम जालो घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत पणजेच्या उजो पालखी दळान धांव मारून झाडाचो खांदो कातरून कुशीक काडलो आनी रस्तो मेकळो केलो
गोयच्या नागरिकांनी ड्रग्स व्यसनाच्या घडणुकांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांक दिवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान केलां. अशा व्यक्तींक ख्यास्त दिवचे बदला पुनर्वसन सुविधा दितले अशें आश्वासन दिलां. गोंय ड्रग्स मुक्त करपा खातीर नागरीक आनी सरकाराचे जोड यत्न गरजेचे आसा अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. नशामुक्त युवा फॉर विकसीत भारत मोहिमेच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयताले. विकसित भारत घडोवपाक जाय आसत जाल्यार देशांतले युवा हो आसप हो गरजेचो आसा आनी त्या खातीर माय भारत हे पयलींचे युवा केंद्र आनी इनिशिएटीव घेवन आज देशांतले जवळपास म्हणजे एक कोटीच्या पेक्षा चड युवक गोंयचे नाय एका जाग्याचेर बसून हो कार्यक्रम अटेंड करताले. एखादो तरणाटो फर्स्ट जानेवारीका तशें एकाच फक्त ताका ड्रग्स घेवपा खातीर इन्सिस्ट करता आनी ड्रग्स ताका कंप्लिटली गिळटा हे पद्दतीन आमी पळयलें आनी एका तितून ही आयुश्यभराची ताका पश्चाताप करचो पडटा. एका घेतलेले ड्रग्स हे ताच्या फिजिकल आनी मेंटल हेल्थ हाजेर कशा पद्दतीन परिणाम करता, ताच्या फॅमिलीचेर, ताच्या करियराचेर, ताच्या भयणीच्या स्वप्नांचेर कसो परिणाम करता ह्या बद्दल आमी पळयलें. आनी म्हणून तर आमी सगळ्यांच्या मदीं अवेरनेस करपा खातीर आनी सगळ्यांक हे नशे पासून पयस रावपा खातीर म्हाका दिसता कार्यक्रम सुरू जावचे पयलीं शपथूय घेतले आनी पुराय ह्या सगळ्या युवकांनी म्हणजेच आपूण ड्रग्स एका केन्नाच हात लावचो आनी दुसरो जर ड्रग्स घेता आसत जाल्यार त्या ड्रग्सा पासून आपूण परावृत्त कसो करतलो. यूथ हे नशेच्या आहारी वता, यूथ हे ड्रग्साच्या आहारी वता. ड्रग्स मेळटा आसतना तो दिता आसतना जे फ्रेंड्स किंवा ड्रग डीलर्स हे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दितात जेणे करून मागीर एकदा ताका ताची लत लागली काय तो आपुणूच तेच ड्रग्स करपा खातीर चोरी आसतली, खून आसतले, लुटमार आसतली ह्या सगळ्यो गजाली. दीस इज नॉट आमी जेन्ना म्हणटा की कोणाकूय पळयता आसतना खंय खरें काय म्हणून आमी सातत्यान म्हणटा की फक्त विकसीत भारत न्ही तर विकसीत युवा जालो जाल्यार विकसीत भारत जावपाक शकतलो आनी होच विकसीत भारत घडोवपा खातीर नशामुक्त युवक आसप हो गरजेचो आसा. हांव अपेल करता गोंयच्या तरणाट्यांक तुमकां दिसता आसत की एखादो भुरगो ड्रग्स घेता जाल्यार तुमी ताचें नांव हे आमच्या कन्सर्न म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा सोशल डिपार्टमेंट हाचे कडेन कळयात. कन्सर्न हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट हाच्या कडेन कळयात. ताका आमी भायर काडपाचो प्रयत्न करूं शकता, आमी ताका भितर उडोवपाचो प्रयत्न न्ही. ताका एडिक्टेड जाल्लो आसा त्या युथाक ताका ह्या एडिक्शन सेंटरांत घालून ताका एक बरो तरणाटो बरो यूथ करपा खातीर आमी सगळे मेळून प्रयत्न करूं. आनी हे एफर्ट्स फक्त सरकार एकटे करून जावचे नात. गोंयांतले सगळे तरणाटे ह्या कामाक जर आमी बरोबर आयले आसत ज्या पद्दतीन विपथनाट्यात पळयलें चलात बरोबर हे नशामुक्त युवा आनी नशामुक्त गोवा करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ हो खूब म्हत्वाचो आसा. बेकायदेशीर गांजा बाळगुपाच्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन धाड घालून ओडिसाच्या दोगा रहिवाशांक अटक केली. पुलिशेन होणा पिसुर्ले आयडीसी बायपास रस्त्या लागसार ह्या दोगांय दुबावितांक अटक केली. तशेंच तांचे कडल्यान सुमार 5 लाख रुपयांचो 5 किल गांजा जप्त केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गुजरात नोंदणी आशिल्ली खासगी गाडी हडफडेच्या लेमन ट्री हॉटेला लागसार बेकायदेशीर रितीन पर्यटकांचे भाडे मारतना दिसून आयली अशी कागाळ थळाव्या टॅक्सीकारांनी केल्या. खासगी गाडयेचो अनधिकृत वापर केल्यान कारवाय करची अशी मागणी टॅक्सीकारांनी केल्या. पळयात.
आयज आमी लेमन ट्री आरपोरा मायनाथ भाटीर जे आमचे हॉटेल सिट्युएटेड आहा थंयसर आमी लोकल टॅक्सीचो बिझनस करता. थंयसर ओपन राजू चव्हाण म्हणून तेका खंय ट्रॅव्हल एजंट बिझनस दिता. ह्या ट्रॅव्हल एजंटा कडेन आमी पयलें उलयल्लें आनी त्या ट्रॅव्हल एजंटान ताका सांगलेलें त्या राजूक की कित्याक ट्रान्सपोर्ट तो तेणीन आमकां लोकलांक हॉटेलाच्या फुडल्यान जे आहा तांकां दिवचो म्हणून. तरी पण हो ट्रान्सपोर्ट घेता आनी भायल्यो पयशिल्यो गाडयो धाडटा ज्यो आमच्या गांवांतल्यो न्हू, गांवा भायल्यो. आनी येयना फुडें जेन्ना आमी ताका एकदां दोनदां न्हू जायते फारां जेन्ना एक सपोज एक 10 फारां जरी ताका आमी इन्फॉर्म केलें तरी वाजोवन जेन्ना आमी तेजी गाडी हाडयली आनी ताका सांगलें बाबा हांगर तुका आमी बिझनस करून दिवचे ना, जो कितें ट्रान्सपोर्ट घेतला तो आमकां लोकलांक दिवचो. तरी पण तो आपले ते कितें ते कंटिन्यू दवरले तेणी. ताका लागून आयज आमी तेची गाडी स्टॉप केली आनी ताका सांगलें आमी थंयसर ताका बिझनस करून दिवचे ना. हे आयकना फुडें जेन्ना त्या ड्रायव्हरान ताका इन्फॉर्म केलें तेणी हॉटेलांतल्या कस्टमरांक भायर आपयली आनी जेन्ना वाटेक चलता कस्टमर तो आपली प्रायव्हेट गाडी घेवन GJ01AH HX 6509 ही गुजरात रजिस्ट्रेशन गाडी, गोंयची सुद्दां न्हू, गुजरात बेस्ड गाडी ही हाडून हेणी कस्टमरांक बसोवन गेलो फुडें. आनी जेन्ना आमी ताका स्टॉप केलो फुडें वचून तेन्ना तो सांगूंक लागलो की कस्टमराक आपूण कोहोय व्हरोंक शकता. आनी आमच्या कडेन आर्ग्युमेंट स्टार्ट केलो तेणी. आर्ग्युमेंट जायना फुडें आमी पुलिशेक फोन मारलो आनी अंजुना पुलीस स्टेशनारसून पुलीस येयले आनी ती गाडी तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार घेतली. पुलीस स्टेशनार घेयना फुडें आमकां कळोन येयलें की गाडी टोटली इल्लिगल. जेन्ना सायबान ताका विचारलें की गाडयेचे कितें डॉक्युमेंट प्रेजेंट करपा खातीर, हे गाडयेचो एकूय डॉक्युमेंट ना आनी असली गाडी गोंयांत ट्युरिस्टाक भोंवडपा खातीर यूज जाता. आनी दुसरे सुवातीर ही गाडयेन आतां कांयच इन्शुरन्स न्हू कांयच ना, एक डॉक्युमेंट तेजे कडेन प्रोड्यूस करूंक जायना. हेचेर कितें आहा, असल्यो गाडयो जर चल्ल्यो गोंयांत जाल्यार फाल्यां ट्युरिस्टाची सेफ्टी कितें. जर एक्सिडंट जालो आनी व्हडलें जर कितें जालें सुद्दां काण जाल्यार हे बश्टे व्हडलें कांड जातलें. हे गव्हर्मेंटान पळोवन घेवचें आनी हेचेर जाता तशी कारवाई करची आनी हेका हो जो ऑपरेट करता असलो बिझनस करता तेचेर एक्शन घेवची. आयज जी पळय गाडी आहा ही गुजरात रजिस्टर्ड आहा आनी कोण तरी हे येवन आउटसायडर येवन ह्यो बिझनस व्यवसाय करता. आयज जो टॅक्सीचो व्यवसाय आहा तो आयज गोंयकाराचो आनी बहुजन समाजाचो. हो व्यवसाय आमच्या हातीन उरोवंक जावन आमी खूब वर्सां जाली वॉयस रेस करीत आसता आमचो. बट आतां हो कोणाच्या आशिर्वादान हे भायल्यो गाडी चलता ते आमकां कळना आनी फाल्यां जर कितें इन्सिडंट जालें जाल्यार नीज गोंयकार टॅक्सीकाराचेर येता. सो आयज आमी पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेनी बरयला आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा पळय तांकां सीसी केल्या की हे गाडयेचेर एक्शन घेवपाचें म्हणून. आनी जे असले कितें चलता तेजेर सरकारान गव्हर्मेंट मशिनरीन क्रॅकडावन करपाचें. आयज विशय जो आहा आयज हो टॅक्सी व्यवसाय जो आहा जे करून जे ट्युरिझम गोंयांत वाडले, जी हॉटेलां गोंयांत येयली, हेचो फायदो आमकां नीज गोंयकारांक आनी बहुजन समाजाक आनी टॅक्सीकारांक जावंक जाय. इतकोच आमचो हेतू आसलो. ताका लागून आयज ही कंप्लेन आमी पुलीस स्टेशनान केल्ली आहा. दक्षिण गोंय कम्युनिदाद इमारतीच्या जीर्णोद्धार कामा संबंधी हुस्को उक्तायले उपरांत कंत्राटदारान चिपिंगचे काम सुरू केलां अशें काँग्रेस फुडारी सावयो कुतिनोन सांगलें. ही इतिहासीक बांदावळ तिगोवन दवरपा खातीर इमारती भितरले काम योग्य रितीन आनी गरजेच्या मानकां प्रमाण करतले अशी आस्त तांणी उक्तायली. इमारतीचे जीर्णोद्धार काम दर्जेदार कामगिरीन आनी योग्य देखरेखी खाला पुराय करचें अशी मागणी कुतिनोन केल्या. तुमच्या चॅनलात देव बरें करूं म्हणपाक सोदता. तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी हो इश्यू हायलायट केलो. आतां सोमनाथ बिल्डींग 3 कोटी सुमार मोडून रिफर्बिशमेंट चालू आसा आनी आमी भायल्यान पळयला प्लास्टर हो शिपिंग करनासतना तेजेर बारीक पातळ प्लास्टर मारताले आनी जेन्ना रिफर्बिशमेंट म्हणटा जाल्यार डॅम्पनस बी भितर येता तो कंटेन करपाक आनी ताजेरूच तूं प्लास्टर मारून हें करता. जावं कित्याक आमी इश्यू काडल्या उपरांत ताणें डायरेक्शन दिलें चिपिंग करपाक आनी चिपिंग केल्याय बी. पूण आतां जो प्लास्टरूय करता तो बरो वॉटरप्रूफ कंपाउंड बी घालून केल्यार पुरमण मागता. आतां हे सायडी जालें. आतां हे डिजायनान लेगून तुमी पळयला लास्ट टायम आमी काडले तेन्ना तेणें आस्ताचेर प्लास्टर केलें. आतां ते कितें करताले तें पळोवपाक जाय. ते फोडून परतून प्लास्टर करताले काय कितें कित्याक डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड म्हण आसता. फाल्यां सपोज डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड कवर जावन तो गेलो आनी तेजे उपरांत लिकेज जावपाक लागलें मागीर कोण जबाबदार. सो आमी हें मॉनिटर करीत रावतले. आनी भितर जालें तें कोण जाणा. आमी भितर गेले जाल्यार आनी ट्रेसपास केस जावपाक शकता. सो एनिवे आमी RTI घातल्या वर्क शेड्यूल मारपाक आनी त्या प्रमाणे आमी हें मॉनिटर करतले. हांव मागता की PWD डिविजन 8 आनी एक
सुपवायला दवरतो आणि काम सारखे आहा ते करून घेवचे एज पर शेड्यूल ह्यो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मंत्री आणि सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आणि हेर पक्ष फुडाऱ्यांच्या हजेरेत सांगे भाजपा मंडळान नव्या मोर्चा अध्यक्षांची आणि तांच्या समित्यांची नेमणूक केल्ल्याची घोषणा केल्या. युवा मोर्चा अध्यक्ष पदाचेर सिद्धार्थ नायक, एसटी मोर्चा अध्यक्ष विजेंद्र वेळीप, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पदाचेर नवनाथ नायक आणि किसान मोर्चा अध्यक्ष म्हणून रमाकांत नायक हांची नेमणूक केल्या. बरोबरच कार्यक्रम आमच्या सांगे भागात आयोजित केलेलो आसा आणि विविध मोर्चाचे जे आमचे आता डिक्लेअर झाले आसा त्या मोर्चाचे जे पदाधिकारी आसा तांकां हांव सर्वप्रथम तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता, धन्यवाद दिता आणि त्याचे कौतुक करता. खास करून आज हो नवीन मोर्चा आम्ही संघटित केलेलो आसा पण गेल्ल्या फाटले काळा भितर जे आमचे मोर्चे आसले, महिला मोर्चा असले, एसटी मोर्चा असले, बाकीचे सगळे मोर्चे असले, तेंच्यांनी बरें काम केलें. फाटले जे मोर्चाचे आसा तांकां धन्यवाद दिता की तेंचे कालावधीत खुबशीं इलेक्शनां जे आमी जिखलेले आसा, जी पंचायत इलेक्शन म्हणा, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन म्हणा जावं एसएमईच्या इलेक्शनान ह्या सगळ्या फाटल्या टिमींनी असं बरें काम केल्लें आसा. त्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद दिता. ही संघटनात्मक संघटनेच्या आधाराचेरच आम्ही दोनावेल्यान आम्ही 303 पर्यंत आम्ही पावले आणि ही संघटना जर गट असत आणि कार्यकर्त्याच्या मदीं समन्वय जर सारको असत जाल्यार आमकां जो संकल्पीत 27 जो आम्ही नारो दिला 30 तो आम्ही साकार करता आणि म्हाका खुशी जाता की सगळे मतदारसंघांनी व्यवस्थितपणे हे सगळे प्रकोष्ठ मोर्चा आसतले किंवा बाकीचे सगळे समिती आसतले, पन्न आसतले, बाकीचे आसतले, बुथावेले कार्यक्रम आसतले ते सक्सेसफुली जाता. आम्ही ते फक्त भोगावळ म्हणून करना जाल्यार ते प्रत्यक्ष थंय वचून प्रवास करून त्या मतदारसंघान वचून थंयच्यान ताका कावंटर चेक करून अशे तरेन करता आणि सरकाराच्यो सगळ्यो उपलब्धी माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या कार्यकाळांतल्यो आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान ज्यो गोंया खातीर केल्यो अनेक गोश्टी आसा त्यो अजुनूय लोकां कडेन युवकां कडेन पावूना. तांचो प्रचार आनी प्रसार करपाचें काम मोठें चालू आसा. लोकांक ज्या तरेन हें सरकार आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंयच्या दिशेन वता तांकां ह्यो सगळ्यो गजाली मेळिल्ल्यो आसा. तांकांय बीन तांचे कडेन अनुभव आयकूनय ह्या तांकां संघटनेचे सगळे कडेन स्थान दिल्लें आसा आनी म्हणून किसान मोर्चे आसतले किसानां खातीर केल्लीं कामां तांचे पावोवपाक आमचो मेडिकल सेल आसतलो की डॉक्टरी क्षेत्रांत म्हणजे हेल्थ क्षेत्रांत जे कार्य केल्लीं आसा तेंय लोकां कडेन पावोवपाक किंवा आमचो बाकीचे सेल्स आसा सीए आसतले आमचें बजेट कशें आसता आनी बजेट सगळे पर्यंत कशें पर्क्युलेट जाता तें तांचो आढावो घेवपाक अशें अनेक ह्या प्रकोष्ठ जे मोर्चे आसा ते वेगळे तरेन काम करता. अशा जे फेक नॅरेटिव्ह आयज देशात ऐकून येतले तुमच्या लिडरांचे येतले, नरेंद्र मोदीचे येतले, डॉक्टर प्रमोद सावंताचे येतले, आमच्या प्रदेशाध्यक्षाचे येतले, ह्याका कांयच जुमाम नासतना आमचो विश्वास ठामपणान आमच्या लिडरशिपीचेर आमी दवरतले आणि येणाऱ्या संकटांक आमी सामोरे जातले. एखादे कोणी अशें कितेंय केलें जाय तुमकां दिसतलें की कोणी तरी करतले जे आयज काल पयर जावपाक लागले आसा की मिडिया आसतले किंवा ज्यो पार्टी अश्यो आमी जेन्ना पळय पावस येता त्या पावसाच्या पयलीं आमच्या घराच्या समोर ज्यो कितें येता ते म्हणजे गरमी पावसाच्या हातूंतल्यान ती पाकां झडटा ती ताका एक भिरें जाता पळय सामकें झुम करून पावस येवपाचो आसा निवडणुका आयल्यो आसात ती भिरें आतां सामकी करून वयर सरतली पाकां सोडटली आणि सकाळ फुडें गेले तर खंय गेले ती कळचे ना. असल्यो पार्टी जन्माक येतल्यो त्या पार्टीची किंमत आमी करचे ना. पण आमचो निर्धार आसपाक जाय की आमची रीती आसपाक जाय खंयच्याय प्रमाणान आमी भारतीय जनता पार्टींतल्यान आमी ताका मुखार व्हरतले. सीजेपीच्या आंदोलनाचेर खर टिका करून वादग्रस्त विधानां केल्यात. हे आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या फायद्या खातीर न्हय तर देशामदी फूट निर्माण करपाचो आनी तरणाट्यांक चुकीची वाट दाखोवपाचो यत्न आसा असो दावो भाजपाच्या संकेत आरसेकारान केला. ह्या आंदोलनात वांटेकार जाल्ले कांय लोकांच्या वागणुकीचेर आनी भेसाचेरय प्रस्नचिन्ह निर्माण जाला. जाल्यार सीजेपीची विचारसरणी समाजात फूट घालपी आनी ड्रग्साचो वापर करपाक प्रोत्साहन दिता असोय आरोप आरसेकारान केला. आमचो देश तोडपाचो इतलो वर्सांचो प्रयत्न आसा
तितून धर्मा मदीं फूट घालपाचें आसूं, बॉम्ब ब्लास्ट करपाचें आसूं, कम्युनल व्हायलन्स करपाचो आसूं, किंवा पयलीं आयली ती कॉक्रोच पार्टी भशेन कितें तरी घरांत नाशिल्लो इशू काडपाचो आसूं, घरांत नाशिल्लो म्हणजे नेटाचो इशू महत्वाचो, पूण ते नेटाचो इशू सोडून बाकी सगळे उलयताले ते. सगळे आमच्या धर्माक, आमच्या प्रभू श्री रामाक आमच्या प्रधानमंत्री तेजे आवय सुद्दां सगळ्यांक गाळ्यो मारल्यो. अशे तरेच्यो गाळ्यो मारल्यो की ते सगळे मनीस उलोवंक शकना, ते ड्रग मारूनच उलोवंक शकता. सो तो ते जे ह्या हितून भितर सरले, आंदोलन म्हणून प्रोटेस्ट म्हणून करपाक भितर सरल्या, ते कोणाच्या नेटाच्या भुरग्यांक कितें बरें करपाक सोदना. तांकां हो देश मोडपाचो आसा, तोडपाचो आसा, फूट घालपाचें आसा म्हणून तो ते फुडें सरल्या. ताका जर आमी कामदार म्हणून बरी गोश्टी जर येवंक ना जाल्यार आमच्या तुमचे भुरगेच वाट लागतले आनी आमकां कळचें सुद्दां केन्ना वाट लागतले. म्हणून सामुहीक एक आंदोलन कशें आमी करपाचें आनी प्रत्येक आठवड्याक एक अशी गोश्ट करपाची आनी ती सगळे जाणांनी एक कडेन येवपाक जाय अशें काय ना. गोंयचे सगळे भुरगे हांगा येवपाक कमीत कमी खर्चान किंवा सामके गरज नासतना आमच्यो गोश्टी करपाच्यो. हो देश फोडपाचें कामां आमची युवा पिढी जी आता 60-65% फक्त युवा आसा, म्हणजे 18 ते 40 ह्या वयोगटातले 80% लोक आहा. 65% तितूंतली जर अर्ध सुद्दां लोकांनी व्यसन जर लावपाक पावले अशें काही भागांनी जालां. अख्खो गांवाचो गांव करता. आनी आतां ते फाटले 20 वर्सां पयलीं पंजाबा सारके तेन्ना यूथ जे आशिल्ले तेन्ना व्यसन लायले, तेंचे भुरगे करपाक लागले. आतां ते कल्चर जावन पडला काही भागांनी. अशें हांगा जावपाक जायना. अशें करून देश फुटता. आनी म्हणून ते कॉक्रोच पार्टी सारकें आंदोलन जाता आनी थंय सगळे पयले जाल्यार पयलीं तुमी व्हिडिओ पयला आसतलो, म्हणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन चालू आसतना सायडीक ते पेपरांनी कितें करताले ट्रक म्हणटा ते मारता आसतना डायरेक्ट तुमकां बाजारांत काय मेळना, कितें मेळटा पानां मेळटा, ती करून तुमी तेजी सिगरेटी करून मारप करता ते करपाक बशिल्ले. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.